प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा। आयज बुधवार, आयचे वर्तमान जावन आसा जुवाचो 12वा विस्वोर, वोड 44 ते 50 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 12 वर्सेस 44 to 50। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजून व्हडल्यान म्हळें, म्हजेर भावार ठेवतात ती म्हजेरूच न्हय, बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर भावार ठेवतात। आनी म्हाका पळयतात ती म्हाका पाठयला ताका पळयतात। हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर भावार दवरतात ती काळोखांत उरची नात। म्हजी उतरां आयकोल्या आसतना कोणूय ती पाळिनात जाल्यार हांव तांची मुनसुबी करिना, कित्याक संवसाराची मुनसुबी करूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक हांव आयला। जी कोण म्हजी बेपरवा कोत्तात आनी म्हजी उतरां मानून घेनात, तांची मुनसुबी करूंक आसा कोण। जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा तांची मुनसुबी कोत्तले, कित्याक म्हजेच वस्तुंगी हांव उलोवंक ना, बापान म्हाका पाठयला। आनी हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें हाचे विशीं ताणेंच म्हाका आज्ञा दिल्या। आनी ताचे आज्ञे प्रमाणें हांव उलयतां तें सासणीक जिवीत हाडटा म्हूण हांव जाणा। म्हणटच जें कितें हांव उलयतां तें बापान म्हाका सांगलां तशेंच उलयतां। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें वर्तमान जे आमी आतांच वाचलां, जेजू आमकां सांगता की जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरता, आमी जीं उतरां आमी आयकता ती जावन आसा जेजूक आपल्या बापान दिल्लीं उतरां। 44 वडीन तो कितें म्हणटा, म्हजेर भावार ठेवतात ती म्हजेरूच न्हय, बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर भावार ठेवतात। 2000 वर्सां पयलीं भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो एका मनशाच्या रुपान येयलो। जेजू जावन आसा देव, तो जावन आसा तें देवाचें उतर जें मास जालें आनी ह्या संवसारान येयलें। म्हणटच जेजू स्वर्गीच्या बाबा कडसून येयल्लो, कित्याक स्वर्गीचो बाब जेजू आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक। आनी जी उतरां जेजून उलयलो तो आतां उलयलो एका मनशाच्या रुपान, पूण तो म्हणटा म्हजेर भावार ठेवतात ती म्हजेरूच न्हय, बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर भावार ठेवतात। आनी म्हाका पळयतात ती म्हाका पळयतात तांकां पळयतात। भाव भयणीनो, तो म्हणटा आनी म्हाका पळयतात ती म्हाका पाठयला ताका पळयतात। म्हणटच आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर आमी सत मानता, देवाचें उतर पाळटा, आतां फकत ती जेजूची उतरां न्हय, ती जावन आसा बापाची उतरां, ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची उतरां। देवाचें उतर जेजू, स्वर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसा। म्हणटच भाव भयणीनो, सदांकाळ जेन्ना आमी दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, आमी कोणाचें उतर आयकता? आमी देवाचें उतर आयकता, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचें उतर आयकता। म्हणटच देवाचें उतर स्वर्गीच्या बापाच्या तोंडांतलें येवंक ना जाल्यार जेजूच्या तोंडांतल्यान आयलें, कित्याक जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो। ज्या भाशेन तुमी सदांकाळ हें उतर आयकता, म्हजो आवाज तुमकां आयकता, हांव तुमकां तें उतर सांगता, पूण खरेपणी हें उतर म्हजें न्हय, हें जावन आसा देवाचें उतर। म्हणून जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें एका मनशाच्या रुपान येवन तें उतर सुबेमाजार सगल्यांक दिलें। आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान लोकांनी तें उतर आतां बरयलें। आमी ताका एक पवित्र पुस्तक म्हणटा, बायबल म्हणटा। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करता, तें उतर आमी वाचता, तें उतर आमी आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, तें उतर आमी आतां पाळटा। आतां आमी कोणाचें उतर पाळटा? आतां आमी तें देवाचें उतर पाळटा। म्हणून देवाच्या उतरान जें तें उतर सांगलां
तें उतर आमी करीत जाल्यार भाव भयणीनो आतां आमी खरेपणी जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमी करूंक पावता. आनी आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता आनी ताची आज्ञा पोरमोणे तो म्हणटा हांव उलयतां तें सासणीक जिवीत हाडटा म्हूण हांव जाणो. म्हणटच सासणीक जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? सासणीक जिवीत जावन आसा हो संबंद आमी दवरता आमच्या सोयीच्या बापाशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान. म्हणटच जेन्ना कोण देवाचें उतर आयकता त्या उतराचेर नियाळ कोत्ता तें उतर पाळटा आतां फकत भावार्थानूच न्हय पूण आतां एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो जेजू म्हणटा आमी खरेपणी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार आमी एक सासणीक जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक एकदम गरजेचें. खूब लोक सजमता की मरतकूच सासणीक जिवीत जियेताले म्हणून, पूण भाव भयणीनो देवाच्या उतरा वरवीं देवाचें उतर आयकोन देवाचें उतर पाळून आतां आमच्यान एक सासणीक जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक जाता. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत सासणीक जिवीत जिवना जाल्यार आमी तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळिना जाल्यार तें उतर आमी करिना जाल्यार आमी सासणीक जिवीत जिवंक पावची ना आनी आमी मरतकूच आमी आमकांच फटयतले की आमी स्वर्ग राज्यान भितर सरतले म्हणून. खूब लोक आजून पासून इरोज मातेर फटोवन मरोन गेला ह्या संवसारांतलो सजमूंक की ह्या संवसारांत तांणी सासणीक जिवीत जिवंक ना जाल्यार मरतकूच ती आमी जेजू बरोबर सासणीक जिवीत जियेतली ना. भाव भयणीनो हें सासणीक जिवीत आमकां जिवंक जाय जाल्यार ह्या संवसारान आतां ह्या वेळार जेन्ना तुमी उतर आयकता ह्या सासणीक जिवीत आमकां जिवंक एकदम गरजेचें. आनी सासणीक जिवीत जावन आसा आमचो संबंद देवाशी ताचें उतर पाळून ताचें उतर करून तो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. जेजून आमकां सांगलां स्वर्गीच्या बापाचें उतर तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरया ताचेर नियाळ करून तें उतर आमी करुया आनी खरेपणी आयजतान सासणीक जिवीत जिवंक एक दीस स्वर्ग राज्यान भितर सरपाक आयजतान आमी तयारी करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.